सोशल वर्क आसा तो रिटायर जाला म्हणून बंद जायना, तो ते काम करत रावता. आणि होच दृष्टिकोन दवरून हांगासरल्या सरकारान ज्यो काही योजना केल्यो, म्हणजे जेची आमच्या मंत्र्यान उल्लेख केलो, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना म्हणून 500नी सुरू केल्ली ती आज 2000चेर पावल्या. लाडली लक्ष्मीचे जे उल्लेख जाला 9-10 महिने जाले मेळूंक ना ऍप्लिकेशन, हेची खंत आमकां आसात आणि त्यामुळे 9-10 महिन्यामध्ये 9चेर आयले, 8चेर आयला, 7चेर आयला, आता ते 5 महिन्याचेर आयला. येणाऱ्या 5-6 महिन्यात ते 3 महिन्याचेर हाडप आमचो प्रयत्न आसतलो आणि ऍप्लिकेशन दिले की 3 महिन्यात ताका सँक्शन मेळटली ही आमी काळजी घेतले. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, आज तारीख 1 जाली. 28 तारखेक, 29 तारखेक आणि 30 तारखेक खालच्या जसो पगार पडटा गव्हर्नमेंट सर्वंटाचो तशेंच DSS रिलीज जाला आणि गृह आधारूय रिलीज जाला. तुमच्या खात्यार चढलेले असतले पैसे. घरातलो जाणटो हो घराचो एसेट असता, कारण तेणे जीवनात खूप अनुभव घेतलेले असतात. त्या अनुभवाची शिदोरी जी असता ती त्याचे हात डोके सारखे असा पर्यंतच, ताका रेस्पेक्ट दी पर्यंतच. ताचो जर तेजो भंग केलो, ताचो जर इन्सल्ट करीत रावलो, ताका जर कुटुंबापासून डिटॅच केलो जाल्यार त्याच्या अनुभवाचो काय फायदो कुटुंबाक मेळना. जी कुटुंब अशा मनशाचो, सिनियर सिटीजनाचो फायदो घेतात आणि जी सिनियर सिटीजन कुटुंबाक एसेट दिसतात, हे एसेट कुटुंबाक मागीर उरना, पूर्ण समाजा खातीर वता. आणि म्हणून माझ्या सरकारान ठरयला फुडल्या वर्साच्यान इंटरनॅशनल सीनियर सिटीजन डे हो ठरल्याप्रमाणे सिनियर सिटीजना खातीर जातलोच, पण सगळ्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनान, सगळ्या शैक्षणिक शाळांनी, स्कुलांनी, हायर सेकंडरी कॉलेजींनी तो जातलो, जेणे करून these values need to be inculcated in youth. भुरग्यांनी ह्यो व्हॅल्यूज वचूंक जाय आणि भुरगे जशे जशे वाडटात, चलयो जश्यो वाडटात, तांकां तेचे महत्व कळूंक जाय, तांणी अंगीकार करूंक जाय.